प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवाच्या निमण्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी ह्या आयतारांक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार हांव सर्वेस्पराची चांकरून. हे आमच्या मायचे सभेन तिची उतरां आमकां ह्या निमाण्या आयतारांत आमकां आयकूंक मेवतात आनी तिच्याच उतरांचेर ही लक्ष घालतना तिच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक सोदता आनी लक्ष घालतना ल्हानशी घडणी हो आयचो विशय फुडें व्हरूंक सांगूंक सोदता. एक फावटी एक दादलो आसलेलो जो झाडाच्या खांद्याक धरून आसलेलो आनी जेन्ना झाडाच्या खांद्याक धरून आसलेलो तो पडपाचो जेन्ना ताचो वेळ आयलोलो तेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो आनी म्हणूंक लागलो, देवा तूं म्हाका पाव. आनी देवान जबाब दिवन ह्या दादल्याक म्हणलें, जाता जाल्यार आनी तुका म्हजेर भावार्थ आसा जाल्यार हे झाडाच्या खांद्याक सोड. पूण हो दादलो झाडाच्या खांद्याक सोडूंक तयार नासलो. तेन्नाच देवाक कळ्ळें हो उण्या भावार्थाचो मनीस म्हणून. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, आज जेन्ना आमी आमच्या मायच्या जिविताचेर ल्हानशी लक्ष घालतना ह्याच निमण्या आयताराक हांव जाणां आमी गडे सगळीं नातालाच्या परबेक तयारी केली आसतली. पूण आयच्या दिसाक हेच निमण्या आयताराक आमची तयारी तर उणी जाल्ली आसा व तयारी तर आजून जावंक ना जाल्यार आमची माय आमकां थोड्योच वस्तू आमच्या जिवितांत उगडास कोत्ता. पयले सुवातेर आयचीं जीं वाचपां आसात आनी ह्या मायच्या जिविताचेर आमी देख घेतना आमकां पयली वस्त दर एकल्याक उगडास कोत्ता ती म्हणल्यार हे मायन देवाच्या उतराचेर सत मानलें. आज जायते फावटी घडये आमी फिरगोशेन भितर सरतात, आमची सगळी मागणी आमी कोत्तात, पूण कितले फावटी आमच्या काळजा लागीं आमी विचारुया, आमचो भावार्थ इतलो आसा जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर कितले फावटी आमी सत मानतात. दिसभर आमी भोंवतना आमी न्हिदतना देवाचो ताडो आमकां दर दिसाक जायते तरेनी घडये आमकां आयकूंक फावो जाता. पूण आमी आमच्या मायचे भाशेन देवाच्या उतराचेर आमी सत मानलां वो ना हो पयली वस्त ह्या निमण्या आयताराक आमचे सभेन आमचे लागीं आमी विचारुया. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार ही आमचे मायन देवाचें उतर आपल्या जिवितांत मानून घेतलें. आयज आमी जायतीं जाणां आसात, जायते फावटी घडये देवाचें उतर आयकूंक आमकां फावो जाता. देवाचें उतर घडये जायते फावटी आमचे सभेन येवन आमकां भेट कोत्ता, पूण आमी आमच्या जिवितांत मानून घेतात काय? जायते फावटी घडये आमी मानूंक सोदिनात, कित्याक आमी संवसाराचें आयकूंक सोदतात वो घडये आमची इश्ट सोयरीं आसात वो आमची शेजारी आसात तांचें आमी आयकूंक सोदतात. देखूनच आमी देवाचें उतर मानून घेवंक सोदिनात. ही घडये दुसरी वस्त आयच्या निमाण्या आयताराक आमकां उगडास कोत्ता ती म्हणल्यार आमी देवाचें उतर मानून घेतना आमचें जिवीत आमी मानून घेतलां काय? जे परी आमचे मायन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर मानून घेतलें. म्हणटच दुसरी वस्त जावन आसा आमी दर एकल्यांनी हें देवाचें उतर मानून घेवंक गरज आसा. आयच्या दिसाक निमणी वस्त जी आमच्या मायचे सभेन म्हाका आनी तुमकां पडूंक मेवता ती म्हणल्यार ही आमचे मायन देवाची खोशी केली. आज आमी जायते फावटी हें संवसारी जिवीत जियेतना आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी कोणाची खोशी भाव भयणीनो कोत्तात. हे परबेक आमी तयारी कोत्तना आमची तयारी तर बरी जातली जाल्यार आमी देवाची खोशी करूंक गरज आसा. जायते फावटी घडये आमची मागणी आमी देवाक उबारतना तेच दादल्या भाशेन घडये आमी जायते फावटी आमची खोशी आमकां घडये जाल्ली जाय, पूण मारयेन देवाची खोशी आपल्या जिवितांत मानून घेतली. म्हणटच निमाणी आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी देवाची खोशी आमची खोशी आमच्या जिवितांत करूंक गरज आसा. म्हणटच ह्या नातालाच्या परबेक आमी तयारी कोत्तना आमची तयारी सदांच भाव भयणीनो आमच्या मायचे भाशेन ही बरी तयारी जावनी. सदांच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमी सदांच ताची खोशी आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आनी नातालाचे परबेक एक बरी तयारी करूंक आमकां सगल्यांक ह्या निमण्या आयताराक धीर आनी बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.